पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। संवसारीक परिस्थितीच्या फाटभुंयेर इंधन बचत आनी पर्यावरण रक्षणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उखल्ल्या म्हत्वाची पावलां। प्रोटोकॉल प्रमाण फावो ती सुरक्षा दवरून हेर वाहनांक टाळपा खातीर दिल्यात सुचोवण्यो। वसंताशी वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर देशान इंधन उणाव ना। मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांची गवाय। गोंयांत लेगीत पेट्रोल आनी डिझेलाचो उणाव ना, संघटनेच्या अध्यक्षांनी दिली म्हायती। केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत शेतकारांक 14 पिकां खातीर किमान हमी भाव मोलांत वाड। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली म्हायती। सीबीएसईन घेतिल्ल्या 12वी परीक्षेचो निकाल जालो जाहीर। 85.20% विद्यार्थी जाल्यात उत्तीर्ण। मंडळाच्या संकेतथळाचेर निकाल उपलब्ध। आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम बांदपा खातीर गोंय सरकारान गोंय क्रिकेट संघटने कडेन दिल्या सुवात। खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिली म्हायती। आता खबरो विस्तारान। सध्याच्या संवसारीक परिस्थितीच्या फाटभुंयेर इंधन बचत आनी पर्यावरणाच्या संरक्षणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हत्वाची पावलां उखल्ल्यात। देशवासियांक आवाहन करतनाच प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या ताफ्यांतल्यान वाहनांचो आंकडो उणो करपाचे निर्देश दिल्या। हैदराबाद, गुजरात आनी आसाम भोंवडे उपरांत ह्या निर्णयाचेर अंमलबजावणी जाल्या। एसपीजी प्रोटोकॉल प्रमाण फावो ती सुरक्षा कायम दवरून हेर वाहनांच्या आंकड्यान उणाव केला। नव्या वाहनांची खरेदी टाळून ते सुवातेर इलेक्ट्रीक वाहनांचो आस्पाव करपाचेर भर दिला। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी लेगीत आपल्या वाहन ताफ्यांत उणाव करपाचो निर्णय घेतला। हे राष्ट्रीय फुडारी आनी कांय राज्याचे मुखेलमंत्री हांणी लेगीत वाहनांचो वापर उणो करपाचो निर्णय घेतला। गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत हांणी ह्या मुखार इंधन बचतीच्या कारणा खातीर आपूण हेलिकॉप्टराच्या सुवातेर रेल्वेन प्रवास करतलो अशें स्पश्ट केलां। मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरे काफिले में न्यूनतम गाड़ियां ही रहेंगी। राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में मैंने प्रशासन और शिक्षा जगत को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विश्वविद्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक दिन कंबशन इंजन मुक्त दिवस मनाएं। सभी शिक्षक और विद्यार्थी पेट्रोल डीजल वाहनों के स्थान पर साइकिल, इलेक्ट्रिकल वाहन या सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सह कार्यवाहक दत्तात्रय होसबळे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या इंधन बचतीच्या आव्हानाची तोखणाय केल्या। देश हित दवरून प्रधानमंत्र्यांनी केल्ल्या आव्हानाक लोकांनी प्रतिसाद दिवचो अशें तांणी म्हळां। देशाच्या हिता खातीर उर्जा बचत ही सार्वजनीक जबाबदारी म्हत्वाची आसा अशें तांणी म्हळें। The present war of West Asia is, we should not think that it is between two countries. Okay. So it is, the thing is, it is survival and occupation, some approach to the whole human life, the world view that I should be the master of everything. These wars are not going to finish the humanity. But definitely it will alter and it will have its influence on human life. Prime Ministers as leaders of the country calling for अस्तंत आशियाई वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थिती उपरांत संवसारभरांत इंधनाचो उणाव निर्माण जाला। भारताकडेन पुरेशे इंधन आनी एलपीजी सांठो आसा अशें स्पश्ट मत केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू खात्याचे मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी उक्तायलां। सीआयआयच्या एके कार्यावळीन उलयतना तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंधन बचतीचे केल्ले आवाहन म्हळ्यार भविष्याच्या नदरेन दाखयल्ली सावधानता अशें म्हळें। So we have been looking traditionally, and maybe that's something we need to correct. We've been looking at holding. In other words, we have what, 24 refineries? If the refineries are full and pipelines are bringing the crude in,
I've got many ports. The ports have floating cargoes. Plus, I have these caverns and underground thing. Yes, I think the time has come now. Earlier, in answering Parliament questions, not in the question, but in the supplementaries, I explained that we have something like 76 days of holding, which is not bad, which is not compared to China, because China does other things strategically. They have the capacity, because they've been in the game longer, that they've been buying huge amounts for oil. But today I read a report that the Chinese reserves are running. By the way, I don't want to be making comparisons. Every country, including the one we've spoken to now, I have the statistic, prices have gone up at the retail point. राज्यांत पेट्रोल वा डिझेलाचो उणाव ना. गिरायकांनी पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांक सहकार्य करचें अशें आवाहन गोंय राज्य पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नरहरी ठाकूर हांणी केलां. संघटनेन आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेन उलयतना तांणी आखाती झुजा पयलीं गोंयांत जितकी इंधनाची पुरवण जातली तितकीच अजूनय जाता अशें स्पश्ट केलें. सरकाराच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण प्लास्टीक बाटल्यो आनी कॅनांतल्यान इंधन दिवपाक बंदी आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. पेट्रोल और डीजल आज क्रूड ऑयल अगर लेता है तो गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी में इंपोर्ट करना पड़ता है. तो अगर हम लोग कुछ बचा सकते हैं, थोड़ा पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं, तो इसमें हमारी फॉरेन करेंसी बच सकती है. ये एक संदेश है. दूसरा उनका ये भी संदेश है कि नॉर्मली, नॉट अभी इस टाइम पे नहीं, नॉर्मली भी हमको ये कहना ये चाहिए कि पेट्रोल और डीजल ये और 100 साल तक रहेगा या नहीं रहेगा ये भी मालूम नहीं. तो जितना कम अभी यूज कर सकते हो उतना ज्यादा देर तक हम यूज कर सकते हो. कोई शॉर्टेज नहीं है गोवा में, बिल्कुल पेट्रोल का और डीजल का कोई शॉर्टेज नहीं है. मैंने कल ही जो हमारा डेपो इंचार्ज है उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला 15 दिन का स्टॉक अभी है. और ये जो रिप्लेनिशिंग होता है शिप से, वो हर हफ्ते में एक शिप आती है. और हम गोवा में वैसे लकी है क्योंकि हमारे पास पोर्ट है, जो शिप चीपर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो आने से हमको अच्छा भी पड़ता है. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. प्रधान
नरेंद्र मोदी यांच्या पुढारपणाखाला आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्वाची बसका जाली. या बसकेन खरीप हंगामा खातीर शेतकारांक किमान हमी भाव म्हळ्यार MSPक मान्यता मेळ्ळ्या. 14 पिकां खातीर ही मोलवाड मंत्रिमंडळान मानून घेतली. उत्पादन खर्चाच्या 25% अदीक हमी भाव दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. बसके उपरांत ते पत्रकार परिशदेन उलयताले. खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से. और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन. अगर हम कंपेयर करें 2004-14 के कंपैरिजन से और 14 से 26 का, तो जो किसानों को खरीफ में मिला है, मैं सिर्फ खरीफ का कंपैरिजन कर रहा हूं, खरीफ रबी कंबाइंड नहीं, केवल खरीफ का कंपैरिजन है. 2004 से 14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे. 2,14,000 दगडी कोळशा सावन सिंथेसिस गॅस तयार करपाच्या येवजणेक लेगीत आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन मान्यताय मेळ्ळ्या. ते खातीर 37,500 कोटी रुपयाचो निधी मंजूर केला अशी माहिती मंत्री वैष्णव हांणी दिली. हो वायू वीज निर्मिती, रसायन निर्मिती आणि सारे निर्मिती खातीर वापरांत येतलो अशी माहिती लेगीत मंत्री वैष्णव हांणी पत्रकारांक दिली. जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने. भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है. करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है. तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था. उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है. तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है. और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है. नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आर्विल्लेकरण करपाच्या निर्णयाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. तशेंच अहमदाबाद ते घोलरा मजगती सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाक लेगीत ह्या बसकेन मान्यताय दिल्या. ते खातीर 20,667 कोटी रुपयाचो निधी मंजूर केल्ल्याची माहिती लेगीत मंत्री वैष्णव हांणी ह्या वेळार दिली. सीबीएसई म्हळ्यार केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान घेतिल्ल्या 12वी परीक्षेचो निकाल आयज जाहीर जालो. परीक्षार्थीचो निकाल मंडळाच्या संकेतथळाचेर डिजिटल लॉकर आणि उमंग ॲपाचेर उपलब्ध आसतलो. ह्या वर्सा विज्ञान, वाणिज्य आणि हेर विशया खातीर 17 फेब्रुवारी ते 10 एप्रिल मजगत ही परीक्षा जाल्ली. मंडळान प्रसिद्ध केल्ल्या पत्रका प्रमाण 17,68,000 परस चड विद्यार्थी ह्या परीक्षेक बशिल्ले. तातूंत 15,07,000 परस चड विद्यार्थी उत्तीर्ण जाल्यात. या वर्सा ही परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 85.20% इतके आसा. तातूंतले चलयांचे प्रमाण 88.86% जाल्यार चल्यांचे प्रमाण 82.13% आशिल्ल्याचे मंडळान नमूद केला. पुडुचेरीन आयज एन रंगासामी हांणी मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. 5वे फावट मुखेलमंत्री जाल्यात. पुडुचेरींतल्या लोकभवनात नायब राज्यपाल के कैलासनाथन हांणी एन रंगसामी हांका पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. ह्या सुवाळ्यांत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हेवूय हजर आशिल्ले. हालींच जाल्ल्या राज्य विधानसभा वेंचणुकेंत रंगसामी हांच्या फुडारपणाखालच्या रालोआ आघाडीक 30तल्यो 16 सुवातो जिखून भोवमत मेळिल्ले. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा.
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पोळ्या मुखावेल्यो खबरो। तामिळनाडून टीव्हीके पक्षाचे फुडारी जोझफ विजय हांच्या फुडारपणाखालच्या नवनिर्वाचित विधानसभेत विश्वासदर्शक थाराव जिखलो। आयज जाल्ल्या भौमत चाचणीत मुखेलमंत्री जोझफ विजय हांणी मांडिल्ल्या प्रस्तावाचे वटेन 144 मतां पटली जाल्यार 22 आमदारांनी विरोधान मतदान केले। 234 आमदारांच्या तामिळनाडू विधानसभेत भौमता खातीर 118 मतांची गरज आशिल्ली। एआयएडीएमके एसव्ही वेणुमणी हांणी सीव्ही षणमुगम हांच्या फुडारपणाखालच्या बंडखोर गटान टीव्हीके सरकाराक तेंको दिला। काँग्रेस आनी व्हीसीके पक्षान हाचे पयलींच मुखेलमंत्री विजय हांका तेंको जाहीर केल्लो। भाजपाच्या 2 आनी पीएमकेच्या 3 वांगड्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली जाल्यार द्रमुक पक्षाच्या वांगड्यांनी मतदाना आदींच वेंचणुकेचेर बहिष्कार घातलो। नीट परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआय पंगडान नेटान तपास काम सुरू केला। आता मेरेन 24 परस चड ताब्यात घेतल्या। सुमार 150 परस चड परीक्षार्थी, तांचे इश्ट आणि पालकांची चौकशी जाल्या। राजस्थानातल्या सीकर, अलवर आणि झुंझुनू या वाठारांत पुलिसांनी व्हड कारवाय केल्या। परीक्षा सुरू जावचे पयलीं हरियाणातल्या एका मंचा मार्फत राजस्थानात प्रश्नपत्रिका धाडिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। तपासान हो पेपर नाशिकातल्या एका मंचा कडल्यान मेळिल्ल्याचे स्पष्ट जाला। मजगती या प्रकरणात नाशिकातल्यान ताब्यात घेतिल्ल्या शुभम खैरनार ह्या दुबाविताक ताब्यात घेऊन सीबीआयचो पंगड नवी दिल्लीत रवाना झाला। तपासा खातीर सीबीआयचे वेगवेगळे पंगड वेगवेगळ्या राज्यांनी रवाना जाल्यात। सांगे मतदारसंघातल्या दाभाळ हांगच्या रस्त्याच्या वादान सांगेचे आमदार आणि मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्यो तक्रार केल्ल्या कारणान सांगे पुलिसांत कांय काळ गोंधळ। फळदेसाय हांचे समर्थक पुलीस स्थानकाचेर वचून तांणी पुलीस अधिकाऱ्यांक जाप विचारली। पुलिसांकडे दाखल जाल्ल्या कागाळी प्रमाण आमदार फळदेसाय हांका समन्स धाडिल्ले अशी माहिती पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिली। फळदेसाय हांचे समर्थक आणि तक्रारदार हांचे मदीं शाब्दीक वादावादी जाली। उपरांत तक्रारदारान आपल्या कागाळींतल्यान मंत्री फळदेसाय हांचे नाव वगळले। पुलीस स्थानकान हजर जाल्या उपरांत खबराकारांकडे उलयतना मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी जर काय अतिक्रमण जाल्लें आसत जाल्यार आपूण चर्चा करपाक तयार आसा। गांवकारांच्या हक्का खातीर आपूण सदांच मुखार आसतलो। लोकांक न्याय मेळपा खातीर सदांच लढत रावतलो अशें ठाम मत मंत्री फळदेसाय हांणी खबराकारांकडे उक्तायलें। म्हाका ह्या लँड ओनरान आपल्या एजंटाच्या मार्फत हांगा म्हजेर कंप्लेन फायल केली आनी ते कंप्लेन फायल केली की हांवें रस्तो ताच्या हातून भितर ताची प्रॉपर्टी वेस्ट आनी कितें केलें खुबश्यो चार्जीस म्हजेर लायले आनी म्हजेर हांगा कंप्लेन फायल केली। म्हणून म्हाका गेले 3 दीस पोलीस स्टेशनाचेर
परत परत येवचें पडटा. एक जाण म्हणटा सुभाष फळदेसायाचें नांव घालपाक जायना म्हणून. म्हाका सर्वेश बाब तिमल्यांनी फोन केलो आनी सांगलें सुभाष बाब तुजें नांव आमी काडटात. हांवें काडटात केन्ना आतां 3 दीस हांव पोलीस स्टेशनाचेर पावटी मारता आनी काडटात. तें कंडिशनल अशें गेल्यार तशें जातलें. तुवें आमकां त्या लोकांक भायर खातीर सपोर्ट करपाक जाय. हांव कशें भायर काडपाक सपोर्ट करता. एखादे वेळी ताणें एनक्रोचमेंट केल्लो आसत जर जाय कायद्यान जाल्यार हांव म्हणलें त्या लोकां कडेन आमी बसुया उलोवया कळ्ळें न्ही. मागीर ताणें सांगलें म्हाका की हांवें म्हणलें कंप्लीट जाता जर जाय जाल्यार ती केस विड्रॉ कर कळ्ळें न्ही. कोणाक जबाबदार नाका नाल्यार सगळ्या लोकांचेर कर. लोक इन्वॉल्व आसा तातूंत भितर. ताणें आयज ती कंप्लेन विड्रॉ केल्ली आसा. आमची सगळीच कंप्लेन विड्रॉ केला. गोंयकारांची गिरेस्तकाय ही संस्था गोवा राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि गोवा ग्रामीण विकास संचालनालय हांच्या जोड पालवान 16 आणि 17 मे अशे 2 दीस मडगांवच्या रवींद्र भवनात मडगांव पुरमेत फेस्ट 2026 आयोजन केला. DRDOच्या संचालक दिपाली नायक हांणी रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार हांणी घेतिल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेन ह्या पुरुमेताचे फेस्ताची अदीक म्हायती दिली. गोंयचे दायज आशिल्ल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचे आणि विचारांचे दिवप घेवप करप हो ह्या महोत्सवाच्या आयोजनाचो मुखेल हेत आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. ह्या वर्सा आमी अशें थारायलें की आमी एक पुरमेतीचो बाजार करपाचो, पुरमेतीचें फेस्त करपाचें आनी तातूंत आमकां गोंयकारांची गिरेस्तकाय कोलॅबरेशन विथ रवींद्र भवन मडगांव आणि रुरल डेव्हलपमेंटाच्या आमी ते करतात. हातूंत आमी गांवगिऱ्या वाठारांतली ग्रामीण महिला आसा जिणे आमच्या हाताची जी रुचीक हे दाखोवपाची आपल्याची जी संद ती तिका दिवची आमी अशें चिंतिल्लें आसा. हांगा एक खुबश्यो बायलो ज्यो आमच्यो बरी बरी खाणां करतात पयलींची आनी पुरमेताची जी आमची रायट टायम आसा आतां जे आमच्या पावसाळो सुरू जातलो ताजे खातीर आमी पावसाळ्या खातीर जी पुरमेत करतात ताजे वस्तूंचें आमी हांगा प्रदर्शन करतले. प्लस विक्री जातली आनी बरे बरे खाणां आमी दवरतलीं अशें चिंतिल्लें आसा. आनी हो प्रोग्राम 16 मे आनी 17 मे रवींद्र भवनाच्या वाठारांत जातलो. हाजे खातीर सगळ्यांनी मुजरत येवचें हांव विनंती करता. हो जो प्रोग्राम आसा हो खरें म्हणल्यार आमच्या गांवगिऱ्याच्या वाठारांत रावपी जे पारंपारीक जे पळय फूड तयार करतात तातूंत तवशीं आसतली, दुदी आसतले, मागीर वेगवेगळे विंगड पदार्थ आसतले ते तयार करून हांगा हाडून ते प्लॅटफॉर्म तांकां हांगा उपलब्ध करून दिला आनी तो 16 आनी 17 तारखेक जातलो. तर एक सांगपाची गजाल म्हणल्यार रवींद्र भवनान सादारण म्हाका दिसता 12 ते 17 ह्या दरम्यान पयलीं पुरमेताचें फेस्त रवींद्र भवन आयोजीत करताले आनी ताका बरो उपाटसो प्रतिसाद मेळटालो. आनीक तातूंतल्यान एक संकल्पना जे आमी मडगांवचे आमच्या चर्चीचे हें आसा तातूंत पुरमेताचें फेस्त म्हणून एक गोंयभर ताका नामना मेळिल्ली आसा आनी त्या थंय लोक मुद्दाम पावसाळ्याचे पयलीं त्या पुरमेत फेस्ताक येवन ते सगळे आपूण घराडेन व्हरून ते पुरुमेत करून दवरताले आनी पावसान मागीर लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता पूण ताचे फाटल्यान ही संकल्पना आशिल्ली. सो आज खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता हे जे दोनूय संस्थांनी आनी रवींद्र भवनान पालव दिल्ल्या ह्या पुरमेताच्या फेस्ताक एक लोकांचो आनी स्पेशली साश्टीकारांचो आनी एंटायर सावथ गोवाचो लोकांचो प्रतिसाद हाका मोठो मेळटलो अशी आशा व्यक्त करता. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या जयंती निमतान जगदंब ढोल ताशा पथक फोंडा आणि भाऊ फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान 14 मे दिसा छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कार्यावळीचे आयोजन केला. जगदंब ढोल ताशा पथकाचे सल्लागार देवदत्त नायक आणि भाऊ फाउंडेशनाचे अध्यक्ष पद्मजा प्रभू हांणी एका पत्रकार परिशदेन ह्या कार्यावळीविशीं अदीक माहिती दिली. जी शोभायात्रा जातली तितून किमान 100 ढोल आणि 200 ताशाचो एक आगळो वेगळो अशें वादन करपाचें हो आमचो प्रयत्न आसा जो आयज पर्यंत गोंयांत 100 ढोल एका वांगडा वाजूना. ही शोभायात्रा 3 वर्धनगरांतल्यान चालू जातली. थंयच्यान ती सकयल म्युन्सिपाल्टी कडेन येतली. म्युन्सिपाल्टी कडल्यान दादा वैद्य चौक थंय रावंड मारून थंयच्यान सरळ वयल्या बाजारांतल्यान राजीव गांधी कला मंदीर थंय समाप्ती जातली.
ह्या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट अशें आसा की तुमी जाणा आसतले की गोंयांत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ही मोठ्या धडाक्यान सगळे आपले जशें म्हणटा घरान गांवांत जाता. पूण आमचो एक नवो एक प्रयत्न आसा की आमी वर्सभर जे शिवभक्त आसता ते महाराजाच्यो वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार जयंती नाल्यार प्रोग्राम करता. जशें की आतां हें मर्दनगड नोटिफायड जाला, हितून हें सिद्ध जाला की हांगा महाराजाचो आसपास आशिल्लो, महाराज हांगा स्वता चरण ते हांगा पाविल्ले आसा, स्पर्श जाल्लो आसा. ते ह्या पावन भुमीचेर आमचो प्रयत्न आसा की गोंयभरचे जितले शिवभक्त आसा ते एका प्लॅटफॉर्मार येवचे आनी महाराजाक येवन थंय श्रद्धांजली दिवची, हीच व्हडली वंदना आसतली. आमी संभाजी महाराज जयंती फोंड्यान कितलींशींच वर्सां जालीं सेलिब्रेट करता मर्दनगडार वचून, जो एकमेव किल्लो आसा संभाजी महाराजान बांदिल्लो तांच्या कारकिर्दीत. सो ह्या वर्सा आमी अशें चिंतलें की एक बऱ्या व्हडल्या प्रमाणान आमी ती करपाची फोंड्यान, जंयसर संभाजी महाराजाची अस्तित्व आसा खरेंच. तर हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की त्या दीस तुमी सगळ्यांनी म्हणजे फाल्यां सहभागी जावचें. 3 स्टार्ट जातलें तेन्ना आनी महिलांकूय हांव आव्हान करता की तुमी आवर्जून येयात. नववारी घालून फेटो मारून आनी बायक्स रॅली जातली तेन्ना तुमी सहभागी जायात मोठ्या प्रमाणात. चलयांक आनी बायलां कडेन हांव मागता. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बांदपाचे पुराय अधिकार गोवा क्रिकेट संघटनेकडे आसात अशें स्पष्ट निवेदन राज्याचे खेळ आनी युवा वेव्हार मंत्री रमेश तवडकार हांणी केलें. गोंय सरकाराच्या खेळा खात्यान स्टेडियमा खातीर गरज जमीन गोवा क्रिकेट संघटनेक हस्तांतरीत केल्या अशें सांगून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उबारपा खातीर GCA पुरायपणान सक्षम आसा अशें मंत्री तवडकार हांणी स्पश्ट केलें. खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्री जाप दिताले. क्रिकेट स्टेडियमाचो विशय आसा न्ही, तो गेली सादारणशी आमी 3-4 वर्सां आमी रेग्युलर येत आसा आनी ह्या विशया संदर्भांत आसा न्ही की ज्या देशाची GCAन आमचे कडेन जमीन मागली ती आमी धारकाची जमीन तांकां दिल्ली आसा आनी तांकां आमी टर्म्स एंड कंडिशन घातलेली आसा. समजा अजून ते डिले जाता आसत जर जायत न्ही ताचेर आमी आमची जमीन दिल्ली आसा. जर ते करपाचें उतर दिल्लें आसा, समज जालें नासत जर जायत न्ही ताचे फुडली आमी कितें कारवाय करपा येता आनी जर ते करिना आसत जर जायत न्ही फुडें एज ए गव्हर्मेंट म्हणून आमी डिसिजन घेवन बाबा कितें करपा येता ताजो. पण क्रिकेटी संदर्भात मेजर काम करपाची जबाबदारी आसा GCAची आसा आनी त्यामुळे आमी ताचेर एक विश्वास दवरून जे आसा तांणी मागतकच तांकां जमीन दिवपाचें काम आमी केल्लें आसा. कारण ती संस्था आसा न्ही फायनान्शियली सावंड संस्था आसा, ती करूंक शकता. त्यामुळे ते करतले अशें म्हणून तांणी ती जबाबदारी घेतली आसा. सो समजा ते करिना आसत जर जायत न्ही जाल्यार मग आमी डिसिजन घेता. सांगली जिल्ह्यातल्या मोठेवाडी गावात मार्गुबाई जात्री मजगती व्हड दुर्घटना घडल्या. अचकीत आयिल्ल्या उटंगराच्या पावस आनी वाऱ्याक लागून एका घराची वणत कोसळून जाल्ल्या अपघातांत 6 भाविकांक मरण आयलें जाल्यार 20 जाण जखमी जाल्यात. जात्रेक आयिल्ले हे भाविक पावसा पासून वाटोवपाक येतान वणटीच्या आडसाक उबे आसतना अचकीत हो अपघात जालो. जखमीचे थळाव्या इस्पितळांत उपचार आनी मदत कार्य सुरू आसा. ह्या घटने विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खर दुख्ख उक्तायलां. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 36 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. संवसारीक परिस्थितीच्या फाडभर इंधन बचत आणि